Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. चर्चा झाली किती झालं No confidence motion against the chairperson Gitali Talwalkar and vice chairperson Daya Sawant by 8 councillors, and which is voting is taken against both the chairperson and vice chairperson, and no confidence motion is passed by 9 votes with 0 votes. So as far as this chairperson, what about the vice chairperson? Both are passed with 9 votes against 0. सर केन्ना आसतले चेअरपर्सन परत हे केन्ना आसतले इलेक्शन? That will be decided by the DMA. जाल्ल्या एकूय डेव्हलपमेंटल कामां जावना. सगळे ते तातूंत भेदभाव जाताले. म्युनिसिपालिटी म्हणजे आमच्या कावन्सिलरांक जाय तसो विश्वासान घेतलो जायनाशिल्लो, म्हणून आमी आयज 8 जाणांनी एकठांय येवन अविश्वास ठराव हाडलेलो. आयज अविश्वास ठरावाचे इलेक्शन आशिल्ले, आमकां आनी एक नगरसेवकाचो सपोर्ट मेळ्ळो. 9-0 असो तो नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जाला. एकाच बरोबर दोगांचेरूय अविश्वास ठराव हाडपाचें कारण म्हणल्यार डेप्युटी वायस चेअरपर्सनूय आनी चेअरपर्सनूय म्हणटा. जेन्ना कावन्सील आतां ते चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन दोगांय बरोबरूच जाल्ली, पूण दोगांयनी जाय तसो आमकां सपोर्ट मेळनाशिल्लो. आमकां कामांक भेदभाव जाताले. म्युनिसिपालिटीन आमगेले कावन्सिलर आयल्यार तांची कामां जायनाशिल्लीं, पूण सगळे जाण परते एकठांय जाले आनी आमचे बरोबर नाशिल्ले अशे थोडे कावन्सिलर आमकां मेळ्ळे. तेंच्यांनी सांगलें की आमी एकठांय रावया आनी आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सकयल आमचो आमदार जो मंत्री आसा त्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमकां फोंडेचो विकास करपा जाय, आनी म्हणून आमी सगळे जाण एकठांय येवन आयज आता इलेक्शन केन्ना जावपाची शक्यता? फुडें चेअरपर्सन कोण आसतलो? 9 जाणांतलो एकटो आसतलो. ना कोणाचें नांव तुमी सजेस्ट करता काय म्हणटा? तुमच्या हाज्या प्रमाणे नांव अजून काय जावना, अजून तातूंत फायनल जावना. आतांच नो कॉन्फिडन्स मोशन पास जाला. आतां हाजे फुडें आमी सगळे जाण बसतले आनी आमी आयज निर्णय घेतले. आनी केन्ना जातले मोरलेस केन्ना दिसता तुमकां हें डेट? 10 दीस तरी वयता. प्रोसिजर आहा, तांच्या प्रोसिजरा प्रमाणे ते जाता. सो एखादी रितेश नायक जावपाक शकता चेअरपर्सन अशें कितें तुमचो हें आसा काय? तुमी सपोर्ट बीन करतले कितें म्हणून? आमच्या भितर 9 भितर ठरतलो आनी जो कोण कॅन्डिडेट आसतो ते फाटल्यान सगळ्या 8 जाण रावतले. 9 जाणांचो आमचो ग्रूप इंटेक. ह्या 9 शिवाय आमकां आनी थोडे नगरसेवक आमकां मेळिल्ले आसा आनी आमकां दिसता आमकां 11 पर्यंत आमचो आंकडो वयतलो. पण तरी पण तुमी 9वांतलो भितरूच काडटाले सिलेक्ट करताले? हय, 9 भितरूच. कित्याक आयज 9 जाणांनी हाडला. आमकां आनी नगरसेवकांचो सपोर्ट मेळ्ळा, ते आतां येवपाक सोदता. सो एक आमचो एक बरो स्ट्रॉंग ग्रूप फोंडेचो डेव्हलपमेंट करपाक सगळे जाण एकठांय रावता. ओके, थँक्यू. सो आतां हे 9 जाण आसा पळय तितूर सगळे बीजेपीचे आसा काय मिक्स आसा कशें कितें कावन्सिलर? कावन्सील म्हणजे म्युनिसिपालिटी इलेक्शन पार्टी बेज जायना. सो एक लायक मायंडेड सगळे एक जाल्या. भारतीय जनता पार्टीचे आमकां सरकाराचो सपोर्ट आसा. आमी सगळे जाण आमदार आसा, मंत्री आसा, तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी एक बरो विकास फुडें व्हरपाक प्रयत्न. फोंडा म्युनिसिपल कावन्सिलाची आयज जो अविश्वास ठराव हाडिल्लो तो आशिल्लो चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन हाच्या अगेन्स्ट, आनी त्या प्रमाणे आयज जी मिटींग जाली तितूर 9 विरुद्ध 0 असो हो ठराव पास जाल्लो आसा. आनी अविश्वास ठराव जो चेअरपर्सन आनी वायस चेअरपर्सन आसा ती दोगांयन देंविल्ली आसा. येता 10 दिसां भितर नवे चेअरपर्सनाची जी आहा निवडणूक ती जातली. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.